हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली. आमी हांगा बरी आसा. सो आयज थर्सडे आनी सकाळची जाल्ली 8:30. ओके, आज बेगीन अशी उठले आमी. आज प्रियांशा का हॉलिडे, तांचे कितें आज स्कुलान मिटींग आहा म्हणून तांकां हॉलिडे दिला. आनी सार्थक तर तेजे अजून स्टार्ट जावना. तेजे ते 16 फ्रॉम मंडे स्टार्ट जातले. आनी भायर पावस पडटा दाखयता तुमकां. कालच्यान मातसो पावस स्टार्ट जाल्लो आहा. काल जशें व्हिडिओन सांगलेले एक 4-5 दीस पावस ना म्हणून, बट आतां स्टार्ट जाला. कालच्यान हांच्यासून स्टार्ट जाला दाखयता तुमकां. मस्त बारीक पडटा, बारीक असं पडटा. चड न्हू, व्हडलो असो न्ही, पण असं बरें दिसलें मातशें पावस पडटकूच. ओके, सो आयज हांवें ब्रेकफास्टाक केल्ली आहा चपाती. आज हांवें ब्रेकफास्टाक केला चपाती आनी भाजी केला. कॅप्सिकम, कांदो, टोमाट म्हणून भाजी कांय नासलेलें न्हू. प्रियांश म्हणपाक लागलो भाजी कसली आहा मम्मा, जाल्यार ताका तशी केली हांवें. म्हणल्यार आतां रेडी हाडून दवरला. आतां दाखयता तुमकां. ओके, या भायर प्रियांश सारदा उठलेले आहा, बसता तेमी च्या पिवपाक. सो या आमी भायर. ओके, हॉलान या च्या पिवपाक. ही आसा, सो ही आसा चपाती केला आज. आनी कॅप्सिकम, कांदो, टोमाट घालून बेश्टो मिरची पावडर, हळदी पावडर घालून बेश्टी फ्राय केला, भाजी केला सिंपलशी. बरी लागता ते टिफिनाक, भुरग्याक टिफिनाक बी दिवपाक न्हू, बेस्ट लागता. नेक्स्ट टायम तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. ओके, सो हे आसा आमचे आज ब्रेकफास्ट. ओके, सो आतां आमी ब्रेकफास्ट घेता आनी मागीर थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बी आमचो जाल्लो आसा सगळो. ओके, आनी मातशें घरान झाडू मारले, आयदनां आसली ती घासून काडली. आनी आतां म्हणलें जेवणाची तयारी. आज हा थर्सडे, आज कसले वेज सांगता तुमकां कितें करता तें. ओके, प्रियांश आनी सार्थक स्टडी करपाक बसला. प्रियांश करता मॅथ्स, तांकां हें दिला एसेंडींग डिसेंडींग होमवर्क दिल्लो आहा करपाक, तो करपा लागला. आनी सार्थक हांवें 1 to 20 आनी ABCD बरोवपा लायला. जाले आनी 2-3 दीस आहा तेजे स्कुलाक. सो मातशी आतां बरोवपा दिला. ओके, सो आज हांव करतले वायट ती चवळी आसता पळय तेजो रोस करतले. आनी जी घोसाळी आसता पळय रीच गोड, तेजी हांव भाजी करतले. तुमकां दाखयता हांव कशें करता ती. आनी वांयगी 1-2-3 बारीक आहा ते फ्राय करतले, दाखयता तुमकां. हांगा हांवें घेतला वायट चवळी, भिजत घातला तेका. ओके, सो हे हांव हेजो रोस करतले. ओके, आनी हे 3 वांयगी आहा पळय ते फ्राय करतले, प्रियांशाक आवडटा न्हू. आनी ही जी रीच गोड आहा तेजी भाजी करतले. ओके, प्रसाद हाडलेली. दाळ हांवें भिजत घातला, मसूर दाळ, खंयची दाळ, तूर दाळ घातले जाता, चण्याची दाळ घातली आतां. ही घालून हांव भाजी करतले, तुमकां दाखयतली. सो आज तुमकां हांव रोस आनी भाजी हेजी हांव तुमकां रेसिपी दाखयता. ओके, कशी करपाची ती. ओके, आनी थोड्यान सगळे कट करून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें हे आतां वायट चवळी आहा ते धुवन घेतलेले आहा 3 times हे पळय. सो आतां हांव कुकरान घालून घेता. उदक हे बरेंच आहा. ओके, सगळे कुकरान घालता, मागीर तातूंत हांव घालता आनी 1 ग्लास उदक घालता. ओके, बरें कूक जावपाक ते. मागीर तातूंत हांव घालता कांदो, बारीक चॉप करून घेतले 1 कांदो, तो घालून घेता. ओके, मागीर हांवें बारीकसो टोमाट चॉप केला तो घालून घेता. ओके, आनी इल्लेशें तातूंत आतां उडयता हांव मीठ आनी ताका आतां हांव कुकरचें धापणें लावन ताका एक बरें 5 to 6 हांव ताका विसळ काडटलें. ओके, सो ऑलरेडी हांवें पॅन दवरलेलें आसा हेजी भाजी करपाक, रीच गोडाची घोसाळीची. पयलीं हांव तातूंत कांदो घालून घेता. ओके, ताज्या वांगडाच घालता टोमॅटो एक बारीक चॉप करून घेता, तो घालून घेता. बरें ताका 1 minute जर फ्राय करून घेवया. आतां हांव तातूंत घालता जी हांवें भिजत घातलेली मसूर दाळ, ती घालता. खंयची दाळ घातली आतां, तूर दाळ नाल्यार तुमचे कडेन चणा दाळ आसा चणा दाळ घालपाक शकता. बरें ताका 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवया दाळ. सो फ्रेंड्स, हाका हांवें 2 मिनिट बरी फ्राय करून घेतला मसूर दाळ जी आमी घातलेली ती. आतां हांव तातूंत घालता जी हांवें बारीक चॉप केला हे आमचे रीच गोड घोसाळी, ती घालून घेता. ओके, चड बारीक करून ना, मातशें मोठेंच दवरला. बरें ताका मिक्स करून घेवया. ताका आतां आमकां धापून बरी कूक जायसर ताका आमकां धापून दवरपाक जाय. ओके फ्रेंड्स, घोसाळीची भाजी हांवें धापून दवरला, दाखयता तुमकां ओपन करून. बरी कूक जावपाक जाय ती. ओके, सो पळय हांगा बरी कूक जाला. आतां तातूंत घालता
सोय, थोडीशी सोय घेतला, तातून हांवें घातला इल्लो चिली पावडर आनी हल्दी पावडर तो घालून घेता. ओके, बरें ताका मिक्स करून घेवया. इल्लेशें मीठ उडयता, इल्लेशें मीठ घालता. ओके, चवीनुसार मीठ. बरें ताका मिक्स करून घेवया. आता ताका आमकां ओपनच दवरून बरी ताका आतां आमी ड्राय करून घेवया. ओके, सो मागीर आमची घोसाळ्याची भाजी रेडी. सो हांगा आमचे हे घातले चवळी कुकरान तेजी सिटी हांवें बंद केल्ली ऑलरेडी. सो आतां आमी नेक्स्ट करूया ताजो रोस. ओके, पयली भाजी जावनी. ओके, ड्राय जावनी उदक, मागीर तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, भाजी बरी ड्राय जाल्ली ऑलमोस्ट. फायनल तेज्या घालता हांव कसुरी मेथी. इल्लीशी हेजेन बरो टेस्ट येता. ओके, ताका बरो मिक्स करून घेता. बरी ताका मिक्स करून घेवया. एकदम तुम्ही अशी करून पळया, दाळ बी घालून. ओके, सो घोसाळ्याची भाजी आमची ऑलमोस्ट रेडी जाला इथे. ओके, सो आता आमी नेक्स्ट करूया रोस. ओके, रोस दाखयता तुमकां. ओके, सो गॅस बंद करता आनी आमी आतां करूया रोस. सो फ्रेंड्स, आता आमी करूया चवळ्याचो रोस. ऑलरेडी हांवें कढाई दवरला, तातूंत तेल इल्लें घातला. पयलीं हांव तातूंत घालता 3 to 4 जिंजर जे हांवें स्लायस करून घेतला ते घालून घेता. मागीर हांव घालता लसूण, 5 to 6 लसूण घेतला. ओके, ताच्या वांगडाच हांव घालता कांदो जो हांवें उबो स्लायस करून घेतला, चॉप करून घेतला तो घालता. आनी तो आतां आमकां बरें ब्रावन कलर येयसर आमकां फ्राय करून घेवपाक जाय. ओके, लसूण, जिंजर आनी हांवें हें घातला कांदे स्लायस करून. ताका आमकां बरो फ्राय करून घेवपाक जाय, गोल्डन ब्रावन जायसर. ताका बरें आमकां आतां भाजून घेवपाक जाय, ब्रावन कलर जायसर. हो चवळ्याचो रोस बरो जाता, स्पेशली हे व्हायट आसता पळय तो बरो लागता म्हाका, खूब आवडटा म्हाका, ऑल टायम फेवरेट. ओके, सो हे पळय बरो भाजून घेवया. हातूंत थोडे मातशे खोबरे हांवें बारीक केल्ले आहा, कित्याक उडोवपाक बरें दिसना. ओके, सो बरें ताका भाजून घेवया. मागीर तातूंत आमी सगळे मसाले ऍड करया. हल्दी पावडर, कोरिएंडर पावडर, चिली पावडर आनी इल्लोसो गरम मसालो. फ्रेंड्स, तुम्ही पळोवपाक शकता सोय बरी भाजलेली आहा. आता गॅस बंद करता आनी आतां तातूंत सगळे हांव मसाले घालता. ओके, हांगा हांवें घेतला हल्दी पावडर, चिली पावडर, गरम मसाला आनी कोरिएंडर पावडर, हे सगळे हांव वांगडाच घालता. ओके, ताका बरें एकदां मिक्स करून घेवया. ताका आतां थंड जातकूच आमकां मिक्सरान घालून बरें वांटून घेवपाक जाय. ओके, वांटून घेता आनी मागीर तुमकां मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, हांवें कुकरांतले काडून घेतलेले आसा, तुमकां दाखयता कितके बेस्ट शिजला. ते एकदम बरें शिजलेले आसा, पळोवपाक शकता तुमी. ओके, एकदम बेस्ट जाला, अशें खूब जावपाक जाय ते. ओके, सो आतां ऑलरेडी हांवें कढाई दवरलेली आसा. ओके, तेल घालता थोडेशें, इल्लेशें तेल. ओके, तातूंत घालता हांव सासवा, फक्त सासवा आनी हिंग घालतले, आनी काय घालपाना. ओके, थोडीशी सासवा जरी हे जावपाक तडतडपाक लागली मागीर तातूंत हांव घालतले हिंग. जे मसाला असतो तातूंत इल्लें उदक घालून ते काढून घेतला. बरें ताका मिक्स करून घेवया. ओके, जितलो तुमकां थीक जाय, जितलो पातळ तुमकां जाय तशी तुम्ही कन्सिस्टन्सी करपाक शकता. ओके, हांव आनीशें पातळ करता. ओके, आनी इल्लीशी उदक घालता. मागीर तुमकां जाय तशी तुमी थीक या पातळ हे करपाक शकता. ओके, सो हे परफेक्ट आहा कन्सिस्टन्सी, हे पळोवपाक शकता. सो हेका आतां आमकां बरोसो खतखतो हाडपाक जाय. ताचे पयलीं आमकां मीठ इल्लें घालून घेवपाक जाय. ओके, मीठ घालता. ताका बरो आमकां खतखतो हाडुया आनी मागीर ताचे फायनल आमी घालुया आमचे कोथमिरीचो पालो. ओके फ्रेंड्स, रोसाक बरो खतखतो आयिल्लो आसा, पळोवपाक शकता तुमी.
एकदम टेस्टी जाल्ला. हांवें आतां टेस्ट केल्लो, मीठ सारकें आहा काय पळोवपाक. सो फायनल ताजे वयर घालता चॉप्ड कोरिएंडर. ओके, घाल्लो आसा हो रोस. आतां बंद करता आनी मागीर तुमकां दाखयता, सांगता टेस्ट करून. ओके, आणि आता हांव करतलें वांयगी फ्राय. वांयग्यांक हांवें ऑलरेडी मसालो लावन दवरलो, दाखयता तुमकां. सो हे पळय वांयगी, हांवें 2 बारीकशे वांयगी आसलेले ते कट केला आणि चिली पावडर, हल्दी पावडर, मीठ लावन दवरला. ते फ्राय करता आणि थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके फ्रेंड्स, प्रियांशाक वाडलेले आसा. सांगता तुमकां कितें कितें केला मेनू. रायस, व्हायट रायस, चवळ्याचो रोस जशें की तुमकां हांवें दाखयला. वांयगी फ्राय, हांगा आसा घोसाळ्याची भाजी आणि मँगो कट करून दिला. सो आता प्रियांश तुमकां सांगता गो टेस्ट करून. सो ताका सांगलें तूंच आज सांग जेवन, सगळे फेवरेट आहा न्हू तेजे. सो सांग रे, तुमकां फक्त तो रोस एक टेस्ट करून सांगतलो आणि भाजी. ओके, कसो जाला तो, तेजो फेवरेट तो, ताका आवडटा. रे बरो आला, व्हेरी टेस्टी. भाजी खाऊन सांग. घोसाळ्याची भाजी, रिच गोड भाजी केला आज. सो प्रियांश म्हणपाला आपूण मम्मा टेस्ट करता. आज आहा न्ही तो घरान. खा खा, बरी आला. यम्मी. सो प्रियांश जेवता, सार्थकाक वाडला, ताका बरयता. सो प्रियांश जेवता. 120 जाल्ली आसा. सो सार्थकाक वाडला, ताका बरयता आनी मागीर हांव जेवता. सो प्रियांशान जशें सांगलां की रोस भाजी व्हेरी टेस्टी जाल्ली आहा. ती मुद्दम ट्राय करा. ओके, आनी अशें कांय दाखोवपा सारकें ना. आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता. ओके, जेवन मागीर तेंची स्टडी घेता. सार्थकाक दाखयता तुमकां. सार्थक तुमकां हाय म्हणटलो. पळय हाय म्हण रे. हाय. हां, तो जेवतलो. ओके, सो म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. टिल देन बाय.